कितें तें पळोवन आमी पावल मारूंक जाय देवान गिन्यान दिला चिंतून हात दिल्या काम करूंक तशेंच चलोंक दिल्या पांये कोणाचेच वायटा उलयना खोशयेंच दवरून येमें दोळे बोल्ले दुखांनी सांगोना ही काणी वचोन पडलें हांवें वाटेर उबो आसतना ह्यो दीस आयकात कितें घडलें एक ट्युरिस्ट म्हाका मेवलो गाडयेन आसलोलो देंवलो बोल्सांतले एड्रेस काडले माधव तेरेजाचे आश्रम खूंय आसा काय म्हूण विचारलें तो येवन म्हज्या मुखार दाखय म्हूण मागलो उपकार व्हरोन दाखोवचें पडलें तूं यो म्हणून ताणें म्हाका आपोवन व्हेलो थोडीं भुरगीं थंय रडटालीं दिसता माय पाय सोदतालीं ताका विंगून तो गेलो भुरगीं रडटा ती पळोवन हांवें सिस्टरीक विचारीक केलो सिस्टर भुरगीं कोणाची खूंय आसा माय पाय ताची सिस्टरीन जबाब दिलो ते सिस्टरीन म्हाका सांगलें भुरगीं माय पाय नासलेलीं आग्वारपणां रातात तापाप आपूण दाखोव म्हणून साप थोड्यांक रस्त्यार सोडलेलीं थोड्यांनी भुरगीं नाका म्हूण आश्रमान हाडून दवरलेलीं ताका माय पाय आसोना ती कोणाक वळखोना बाबडी कोणाक सोदतेली ट्युरिस्ट भुरग्यांक आदार दिवंक भोंवता एक आश्रमान हांवें विचारलें ताका एक जबाब दी म्हाका असो कसो तूं साफ मोनान ताका एकूय मायन पाय सोडलोलो भुरगो आसतना तोलान आयज वाडोवन तो व्हड जालो मायन पाय सोडून दिलोलो पूण ताका सोडूंक ना देवान आपले कोणाक सांगोना खुशी सोदांच दूख दाखयना आश्रमांनी भोंवता आपली बाबयणा म्हणटा बरी फामील मेवना अनाथ अशी काजार जालो भुरग्यांक सलमान हाडूंक ना अनाथ भुरगीं पोसलीं मोग दिवन वाडयलीं कांयच उणें करूंक ना आयज कितलीं गो बायलां रडटात भुरगे ना म्हूण फुगार जावन भुरग्यां विणेंती जी येतात थोडीं आश्रमांत येतात वचून भुरग्यांक वतात घेवन थोडीं भुरग्यांक आदार दितात कसल्या आश्रमांनी येवन भुरगीं नासलेलीं रडटात थोडीं रस्त्याचेर सोडटात देवान पिसल्यान भुरगे दिवन अशें करचें न्हय कोणें भुरगीं देवाचें देणें मोग दिया जमान हाडून